नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे असे गेस्ट आसात जांकां एक म्हळ्यार आयकुपाची तुमकां सगळ्यांक उमेद आसतलीच, पण हे इलेक्शन विरोधी पक्षा खातीर जाणी आपल्या भुजार घेवन लढो दिलो. उत्तरेक कितें जालें, दक्षिणेक कितें जालें हें आमकां खबर आसा. तें कशें जालें, कितें जालें हाजेरूय आमी उलयतले. मुखार कितें ताजेरूय उलयतले. ते गोंय काँग्रेस प्रदेशचे अध्यक्ष अमित बाब पाटकर. अमित बाब, वेलकम. नमस्कार. सुरवात हांव बाणावले वेल्यान करता, कारण आज निकाल जाला म्हणून आनी तुमचो उमेदवार जिखला. सो वॉट इज द बाणावली लेसन्स? सी, बाणावले इट वॉज अ बाय इलेक्शन आणि जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना लोकसभेचो निकाल सुद्दां येवून आशिल्लो. अँड वी वर इन एन अलायन्स. वी ऑल केम टुगेदर अंडर इंडिया अलायन्स बॅनर टू फायट द लोकसभा. सो काँग्रेस पक्षान आपलो धर्म, बिकॉज अल्टिमेटली देर वॉज एन आम आदमी ZP हू हॅड गॉट इलेक्टेड इन बाणावली आणि तो टेक्निकली ही वॉज डिस्क्वॉलिफायड आणि ते बाय इलेक्शन जाल्लें. सो देन दे सेड की वी वॉन्ट टू फायट दीस इलेक्शन. आवर इन्चार्ज ऑल्सो इज देर. ताजे कडेन डिस्कशन जालें. देन इट वॉज डिसायडेड दॅट येस, आम आदमी वील फायट दॅट ZP इलेक्शन. आणि आज ताजो निकाल आयिल्लो आसा. दे हॅव वॉन दॅट सीट. हँडसमली दे हॅव वॉन दॅट सीट. तुम्ही तुमच्या पक्षातले सगळे लिडराक एकठांय करपाक अपयशी ठरले बाणावले. हांव बाणावलेची कित्याक विचारता, कारण बाणावले वेल्यान आमी गोंयचेर या. फातोड्डेच्यान गोंय लागीं करता पळय तशेंच बाणावलेच्यान गोंय लागीं करया. न्ही, कशें आहा, सी, इट वॉज नॉट दॅट की काँग्रेस कुडंट फायट दीस इलेक्शन ऑर काँग्रेस डिडंट वॉन्ट टू फायट. आमचो जो केडर ऑन ग्राउंड आशिल्लो, आय मीन दे वर व्हेरी क्युरियस दॅट वी काँग्रेस पार्टी शूड फायट दीस ZP बाय इलेक्शन. सो देन अल्टिमेटली वी हॅड लॉट ऑफ राउंड ऑफ डिस्कशन्स विथ देम एंड वी टोल्ड दॅट see, we have just fought in Lok Sabha election where, under India Alliance, everybody came together, where Aam Aadmi had declared their candidate. But in the interest of Goa, we approached them, we approached the party president. We had lot of meetings in Bombay, in Delhi, to convince them to take back South Goa and be united to fight against the BJP. So I think when they did that sacrifice, I mean, it was unfair on our part ki results sudha जावंक, and then we it's sort of a betrayal because we've just concluded in Lok Sabha election. So we had lot of round of discussions. Amcha Kedar was little hurt on the ground. I mean, they wanted to fight that election, but ultimately they also realized that yes, everybody came together for this Lok Sabha, so they are fighting. Let's be with them. You are saying you showed the big brother spirit. आणि हे बिग ब्रदर स्पिरीट जे आसा, आणि तुम्ही बरोबर, तुम्ही निकाल येवचे पयलींच सांगिल्लें की आमी ही सीट सोडटात म्हणून. बट वन थिंग दॅट बाणावली शोड अस, नंबर वन, दॅट इफ दीस अलायन्स कंटिन्यूज, इवन इन फायटींग असल्यार सुद्दां तुमी जिखपाक शकतात. नंबर वन. नंबर टू, इन फायटींग आसतली. सो हांवें लास्ट वीक ताजे पयली विकाक विजयबाब सरदेसाय हांकां विचारिल्लें की अलायन्स कंटिन्यू जातली काय म्हणून. आज तुम्ही सगळेजाण म्हणटात की जातली, बट आय थिंक बाणावले इज अ टेस्ट केस जंय तुमकां खबर आहा की चॅलेंजीसूय आसतल्यो. सो हांव तुमकांय म्हणटा, तुमकां दिसता एक गोंयभर हो फॉर्म्युला कंटिन्यू जावपाक शकता? See, regarding this formula continuing in future, I think there's a lot of time. There's about 2.5 years for the assembly election. But there's an effort. आमचो जो विरोधी पक्ष फुडारी in assembly, तुम्ही पळयला that he is making an effort to get all the opposition together. Because when you have one voice of opposition in the assembly or in the house, I think that जे लोकांचे आज इश्यूज आसात, प्रश्न आसात, ते मांडपाक आणि टू काउंटर द गव्हर्मेंट इज इजी. अँड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट वी हॅव सीन. जे लोकसभाचो जो आज जो निकाल आयला देशभर, जे आज फॉर्मिडेबल ओपोजिशन जे जाला, in an healthy democracy, opposition, vibrant opposition is required, and that is exactly what we are trying to do in the assembly. एक प्रयास असा, Aam Aadmi is a national political party, we have regional parties also in that. They have their own agendas, opinion प्रत्येकाचे different असतले, but then एक effort चल्ला की बाबा खंय तरी आज opposition should come together. So that workable on ground, कारण on ground challenges वेगवेगळे असतले. Lok Sabha election we have seen and it has worked out. In Lok Sabha, if you see, it has worked out. One political party, regional party who was there, we made all the efforts to convince them.
आय थिंक वोटर्स आर क्लियर की तुम्ही आमकां सदांच सांगताले की भारतीय जनता पक्षा इतली मतां पडटात, तांची विरोधात इतली मतां पडटात. आज जर ही अशी मतां जर एकठांय आयली जाल्यार पळय कितें जावपाक शकता. आय थिंक दॅट देशभर तुम्ही ते कॉन्सॉलिडेशन कशें जावपाक शकता हें दाखोवन दिलां. आय डोंट थिंक द वोटर इज कन्फ्यूज. लिडर्स काय जे आसात तांची थोड्यांची म्हत्वाकांक्षा आसात, थोड्यांच्यो अति म्हत्वाकांक्षा आसता. तुमच्याच पक्षा भितर काय अशी फुडारी आसात जांकां अमित पाटकार व्हडलो जाल्लो नाका आसतलो, युरी आलेमा व्हडलो जाल्लो नाका आसतलो. हे तेच म्हणटा हांव, हेजें इंजीन तुमी घाला गाडी गियराक, ती टॉपा पावतली काय ती सेकंडा थर्डाकच. सी जेन्ना सप्टेंबर 2022 हय जेन्ना सेकंड डिफेक्शन जालें आनी जेन्ना काँग्रेस पक्षाचेर निवडून आयिल्ल्या आमदारांनी गोंयकाराचो विश्वासघात जेन्ना घेतलो, तेन्ना आफ्टर दॅट वी वेंट, myself and Yuri went and met our leader Rahul Gandhi. We presented him a roadmap ki ye kiryak jata, what are the, you know, what are the circumstances. We showed him a roadmap. That day he told us that take this as a startup and start building a new Congress, start getting young people, start getting new people, and there's a long way ahead. त्या दिसापासून म्हाका दिसता गेल्ली 1.5 वर्स आमी एक प्रयास केलो की गोईंग टू द बूथ, गोईंग टू जे खरे वोटर, खरे कार्यकर्ते, खरे वर्कर्स ऑन द ग्राउंड जे आसा बुथार तांकां खंय तरी कनेक्ट करपाचो आमी एक प्रयास केलो. एंड टुडे आय कॅन से दॅट, प्राउडली से दॅट आय थिंक साऊथ गोवा विक्ट्री एंड ऑफकोर्स अवर cadre who worked in North Goa, I think the credit goes to them. The credit goes to the leaders on the ground who are there. ज्या विश्वासघातक्यांनी ह्या पार्टीक यूज करून आपल्या स्वताचे बेनिफीट ज्यांनी पळय घेतला पळय न्ही, दॅट हॅज टू स्टॉप. तुमकां दिसता हो जो निकाल आयलो उत्तरेक आसूं किंवा दक्षिणेक आसूं, देर इज अ लेसन फॉर डिफेक्टर्स एंड वॉट इज दॅट लेसन एंड हाऊ डू यू एक्सप्लेन दॅट लेसन इन टर्म्स ऑफ वोट्स? सी, लेसन फॉर ऑल द पीपल ऑफ गोवा. जे लिडर्स जे लोकांचो विश्वासघात पळय घेतात न्ही, तांकां म्हाका दिसता हो एक क्लासीक लेसन की तुमी जर तर वोटरां कडेन जर तर विश्वासघात केलो जाल्यार वोटर तुमकां इलेक्शनाक कितें दाखयतले. जे 8 जाण 10 एग्जाम्पल पळय न्ही, 10 जाण जे लास्ट टायम गेले तातले 8 जाण घरा गेले. ह्या फावट 8 जाण जे गेल्या पळय तांच्या मतदारसंघाचे तूं रिजल्ट काड आनी पळय, दॅट इज द आन्सर वॉट द वोटर्स हॅव गिवन देम. जे देवा कडेन उलयताले हो उलयतात, आय डोंट नो, थंय मडगांवकारांनी दाखयलें कितें आहा तें. लुक एट मोर्मुगांव. सो आय थिंक these so-called leaders should not take voters for granted. ह्या लोकसभेक लोकांनी आणि वोटर्सांनी दाखयलें की तुम्ही तुमच्या स्वताच्या फायद्याक आमचो वापर करनाका. तरी आसतना दक्षिण गोंयची तिकीट हाडपाक अमित पाटकार आनी युरी आलेमावाक आकाश पाताळ एक करचे पडले ना. सी, अल्टिमेटली आय एम थँकफूल अँड ग्रेटफूल टू आवर लिडर्स इन दिल्ली की तांणी गोंयकाराचो आवाज, गोंयकारांक जे जाय आशिल्ले रायट कॅन्डिडेट्स, आय थिंक they have given the right candidates. आणि ताका लागून लोक खंय तरी एकठांय जाले. This was a people's movement. Everybody, thanks to our alliance partners also, everybody came together. जे NGOs आसतले, activists आसतले, you know, everybody came together and this looked like an people's election. There was no level playing field. आमचे account were freezed, all the machineries were with BJP. But in spite of that, today I think गोंयकारांनी दाखोवन दिलें की जर लोक एकठांय जाले जाल्यार हें कांयच चलना. तुजे कडेन पयशे कितले आसूं, मशिनरी आसूं, अल्टिमेटली पीपल्स पावर इज सुप्रीम. एंड आय थिंक दॅट वी सॉ इन दीस इलेक्शन. बीजेपी म्हणटा यू हॅड अ पॉलिटिकल अलायन्स एंड यू ऑल्सो हॅड अ होली अलायन्स. हे होली अलायन्साचे कितें नाटक? म्हाका दिसता फायदो जालो, खूब फायदो जालो. ऑलवेज ट्रायज टू पोलरायज एवरीथिंग. आय थिंक वेन इलेक्शन जालें, रिजल्ट आयलो, देर इज नो नीड टू अगेन पोलरायज. You should respect the mandate of people. Again you're trying to divide people. Again you're trying to divide गोंयकार. अरे जेन्ना तुम्ही आज भायर वता, जेन्ना मुख्यमंत्री वता तेन्ना कितें सांगता? आपूण हिंदू गोंयकार म्हणून, का आपूण गोंयकार म्हणून सांगता? Why are you trying to divide the people of Goa? साऊथ गोवाचे ते म्हणटा की मायनॉरिटीन वोट केले म्हणून जिंकले. तूं हांव म्हणटा 100% मायनॉरिटीन सुद्दां जर आमकां मतां मारलेले तरी लाखभर मतां आसा. दॅट मीन्स हिंदू हॅव वोटेड फॉर अस. सो वॉट आर यू ट्रायंग टू से? North Goa, we have pulled about 1,40,000 votes. So I think BJP should focus on the issue. I mean,
ऑन देअर परफॉर्मन्स ऑर वॉट एव्हर दे हॅड प्रॉमिस्ड की बाबा आम्ही ते फुलफिल केला काय ना, ते रादर डिवायडिंग पीपल ऑन कम्युनल लाईन्स. आय थिंक दॅट इज अ बॅड प्रिसिडेंट वॉट दे आर सेटिंग. And in 2027, I assure you that these Goinkars will teach a lesson to BJP आणि हांगा घरा धाडटले. तुम्ही रावतले एकठांय? आम्ही सगळे एकठांयच आहा. महत्वाकांक्षा, अति So that we will महत्वाकांक्षा. see, that there is still time. हय. That equations we will see later. But today, we all have shown that sir unity जाली. जाल्यार we can defeat BJP. आतां हें म्हाका बरें दिसता. तुमचे कडेन उलयली न्ही, जे हे इलेक्शन जाय आसतना पळयता काँग्रेसीच्या लिडरा कडेन उलयली न्ही, ते म्हणटात आमकां अशें जैत मेळ्ळें ह्या इलेक्शनाक. तुमी खंय जिखल्यात? सावथ गोवा. बीजेपी कडेन उलयली न्ही, ते म्हणटा आमकां अशें जैत मेळ्ळा, खंय जिखल्यात? नॉर्थ गोवा. तुमी नॉर्थ गोंयचे उलयनात, ते सावथ गोंयचेर उलयनात. आतां मातशें नॉर्थ गोंयचेर उलोवया. नॉर्थ गोवा कितें जालें नॉर्थ गोवा? सी इफ यू सी दिस इलेक्शन स्टॅटिस्टिक्स वायज जर आमी वचत, बीजेपीचो वोट शेअर खंय वाडला नॉर्थ गोवाक? इट्स इफ यू कंपेअर 2019 vis-a-vis 2024, वोट शेअर इज ऑलमोस्ट द सेम. इट्स हार्डली विक्रमी 1%. मताधिक्यान जिखल्यात. नो सी यू हॅव टू गो इन डिटेल. हय. जर डिटेलान जर वचत जाल्यार आमी वी हॅव डन बॅड वेअर. वी हॅव डन बॅड इन मये, वाळपय, पोरी आनी सांकळे. ह्यो 4 मतदारसंघ जर तूं काडीत आनी बाकीचे जर तूं 16 पळयत, हार्डली आय मीन 3-4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज द वोट शेअर इज इंटॅक्ट इट इज. Some maybe Mandre we must have gained little better, but other places it is hardly 1%, 2%, 3%. It's marginal. Only in these 4 बेसिकली दिवचल आणि constituencies is सत्तरी तालुको. where it has gone wrong. दिवचल आणि सत्तरी तालुको. Otherwise, if you see overall, we stand chance for at least 10 to 12 seats in coming assembly election 2027 in North Goa. तुम्ही असे म्हणतात. बीजेपी No, this म्हणतात is the statistics constituency wise it is showing. हांव म्हणना हे मतदारांनी जे मतदान केलां हय. हे लोक सांगता. आता ह्योच आर्ग्युमेंट ते कशे गुणयता पळयात. ते म्हणटात की आता हो निकाल काढून पळयात 26 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमकां लीड मेळ्ळ्या. अरे दिस इज अ मॅन्डेट म्हणटा ते. प्लीज अंडरस्टँड. हाऊ डू यू काउंटर दॅट? यू हॅव टू अंडरस्टँड द सर्कमस्टान्सेस. हय. 2019 देर वर 7 MLAs ऑफ काँग्रेस इन नॉर्थ गोवा. And there was one MGP MLA who had just switched to BJP in, I think, March he had gone. Babu Asgaonkar merged into BJP in March. And April the election has happened. So technically MGP also was with Congress party in 2019 because they were not a part of BJP. So 8 जण त्यांना नॉर्थ गोवा काँग्रेसीचे आमदार आशिल्ले. ह्या फावट काँग्रेस पक्षाकडे एकूच आमदार आशिल्लो. In 2019 Lok Sabha election and 2024 Lok Sabha election, there are 2 defections which has happened. So ह्या लिडरांनी गोंयकाराचो विश्वासघात केला. So there was some trust deficit, trust issue which was there. Voters said की बाबा आम्ही 2-2दा तुमकां मतां मारली तरी तुमचे आमदार वता. So last 1.5 year it was really a it was a very tough time for us because we had to extensively move in these constituencies. It was a new team. We had 3 new MLAs, first time MLAs. We had a person like Carlos Ferreira who moved across with us to regain that trust. So if you see 2019 versus 2024 election, I mean, if you see the statistics in those, apart from 4, rest we have done equally तुम्ही good. सांगताल सर की नॉर्थाक कितली एंटी इनकम्बन्सी आसा, हे आसा ते आसा. वोटिंग पहिला बीजेपी म्हणटली अशें कांयच ना म्हणून. त्यो 4 मतदारसंघ काढले जाल्यार बीजेपीक सांग स्टॅटिस्टिक्स पळय, आन्सर दे वील गेट. अँड दॅट आय एम टेलिंग यू की 2027 ह्यो 4 मतदारसंघ ज्यो बॅलन्स 16 आसा पळय न्ही, थंय काँग्रेस स्टँड्स अ चान्स टू विन 12 सीट्स इन नॉर्थ गोवा. उमेदवार बी चुकलो उत्तरेक. No, I think see when candidates were declared, this time first time we had a process where we asked applications. There were about 8 candidates who applied, and there was a lot of surveys which were done. There was a lot of deliberation which happened, and party ultimately decided जे कोणानी apply केल्ल्यान I mean म्हाका जाल्यार गेल्ल्या फूल इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक दोनूय उत्तर गोंय आसूं किंवा दक्षिण गोंय आसूं खंयच हो उल्लेख आयलो ना की तुमी कॅन्डिडेट चुकीचो दिलो. खंयच हांवें आयकलें ना, खंयच्या सभेनूय आयकलें ना किंवा जे आमी वर्करा कडेन इंटरॅक्ट जाले थंय खंयच आयकलें ना. सो आय थिंक दॅट काँग्रेस पार्टी गेव good candidates. We fought good election, and you have to understand in which circumstances we fought the election. We fought this election when recently 2 defections झाल्या.
2022चे इलेक्शन जाऊन 8 आमदार गेले. तुझ्याकडे एक आमदार, तुझ्याकडे पैसे ना, तुझे बँक अकाउंट सीज, तुझ्याकडे लीडर्स ना, ऑल गव्हर्नमेंट मशिनरी आर विथ देम. सो फायटिंग एन इलेक्शन इन सच सर्कमस्टान्सीस वेअर आय थिंक वी हॅव डन रिलेटिव्हली गुड. आता सावथाचेर या बीजेपीक तशेंच करता. पयलीं तांगेले सावथाचे उलयता, मागीर नॉर्थाचे येता. आतां तुमचे कडेन पयलीं नॉर्थाचे उलयलो, आतां सावथाचेर या. वॉट वर्कड फॉर यू इन सावथ? रायट कॅन्डिडेट, अलायन्स पार्टनरची स्ट्रेंथ सावथाकूच आशिल्ली, होली अलायन्स. वॉट वर्कड फॉर यू इन सावथ? No, I think we have to give the credit to the voters. Voters didn't want this corrupt BJP, this intolerance BJP सरकार जे promises पळय तांणी दिल्या 2014 आसूं 2019 आसूं एकूय फुलफील करपाक पावले ना. You see the Prime Minister's भाशणां when he came to मडगांव बस स्टँडार आनी when he came to कोर्तालीम. खंयच तांचो उल्लेख ना ऑफ वॉट एवर प्रॉमिसीस दे हॅड मेड ऑर वॉट एवर दे हॅव डन इन लास्ट 10 years. दे आर ओनली पोलराइजिंग. दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट कांग्रेस इन 70 साल में क्या किया, कि गोवा में कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया. अरे हाजेर तुम्ही इलेक्शनां फायट करतले. पीपल वर वेटिंग की बाबा तुवें तुजो रिपोर्ट कार्ड गेल्ली 10 वर्सांचो दिवचो आशिल्लो. तुवें जे 2014 आमकां प्रॉमिसी केल्ल्यो त्यो तुज्यो खंय गेल्यो. So I think the voter, this time credit goes to the voter. You have to thank the people that yes, they have stood for what they believed in. आणि म्हाका दिसता of course alliance partners coming together, all activists, NGOs, all it was a people's movement. All आमचे cadre who were struggling for last 2 years to build a party on ground after the defection which happened. And I think the candidate also was a good candidate, a person who has served the country. So that also helped. So I think overall, all these aspects, all these factors, म्हाका दिसता ते आमच्या फेवरान आयले, and we won that election. एक जर आमी सावथाचे पयलें, युअर प्रायमरी लीड बेसिकली केम फ्रॉम सालसेत, मेजॉरिटी ऑफ द लीड. एज आउटसायड सालसेत यू कॅन आर्ग्यू दॅट बीजेपीची लीड जी आसा ती तांकां अपेक्षीत आसा तितली मेळ्ळी ना. आर यू कन्सर्न दॅट अगेन दीस कॉन्सन्ट्रेशन इन सालसेत and lack of constituency winning outside Salseth can be a problem for assembly? Not really. See, they set a narrative that Congress party is a minority. I mean, in fact, I remember जेन्ना हांव मतदान करपाक जेन्ना कुडचड्यार गेलो, अरे तेन्ना निलेश काब्राल सकाळी 8:30 वरांचेर बॉम्ब मारपाक लागलो की ना पाद्रीन सांगला की मार म्हणून. सो यू इमॅजिन दे वर पोलरायझिंग ऑन द इलेक्शन डे ऑल्सो. That is how they tried to put a divide between the voters. But they couldn't succeed. तू सांग्यावयली मतां घे, कुडचड्यावयली मतां घे, or शिरोडेची मतां घे. These are strong Hindu belt. So there they couldn't even get what votes they got in 2019. So in fact we have done better than what they did in 2019. तांचे मार्जिन कमी जाला, बट त्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमच्या हातात येवपाची चिन्ह दिसनात म्हणून. कशी ना म्हणटा तू. यू लुक एट सांगे, you look at कुडचणे. In 2019 we have got more than 2000 votes more this time compared to 2019 Lok Sabha election. You look at Shiroda, you look at Ponda. There they, I mean ते सगळे एकठांय जाल्ले मरे. If you see that stage, everybody were together. All the candidates who fought 2022 election were sitting on one stage. But still we managed to get votes in Ponda. So looking at the voting pattern, you are saying you are on an upward swing. 100%. We can win at least 15 to 16 seats in 2027 in South Goa. Always, itlo. That is what, if you see the statistics, that shows. लोकांचे जे लोकांनी मतदान केला ते तुका दिसून येतय. तू मुर्मुगांव पळय, कुट्टाळे पळय, दाबोले पळय, देर एव्हरीवेअर देर इज इम्प्रुवमेंट कंपेअर्ड टू 2019 इलेक्शन. सो इट इज नॉट दॅट बीजेपीचे मार्जिन देवला. बीजेपी वर ते अप की बार 400 पार, दे वर ऑन 7 मून, आय डोंट नो वेअर दे वर. अँड द डिफेक्शन which happened, that has costed, because you cannot take people for granted, you cannot take the voter for granted. तुम्ही म्हणटा डिफेक्शनाचो मुद्दो फुडल्या असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्धा आसतलो. 100% आसतलो. Now the voters, now the people of Goa are seeing that yes, this is a new Congress.
These are new young leaders who are trying to get everybody together and who are really fighting for Goa. व्हॉट इज युअर रिस्पॉन्स आफ्टर द इलेक्शन? तुम्ही म्हणटात की लोकांक दिसता ही नवी काँग्रेस हे ते, तुमकां इलेक्शनाच्या रिझल्टाच्या उपरांत हो फील येवपाक लागला? Lot of people want to join Congress. So now I am realizing that yes, people are looking Congress as the future in 2027. That is why a lot of these leaders are trying to come to Congress, join Congress. So that ultimately we are going to take a call on that. एक आर्ग्युमेंट उमेदवार म्हणतात की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज सांगल्यो ती मागीर मडगांव आसूं किंवा शिरोडा आसूं, एक आर्ग्युमेंट अशें करतात की ओके लोकसभेक तांकां घडये बीजेपीक मारपाचें नाशिल्लें कांय जाणांक, पण विधानसभेत तेन्ना मागीर ते दिगंबर कामतीक पळयतात किंवा सुभाष शिरोडकराक पळयतात किंवा रवी नायकाक पळयता आनी मतां मारता. तुमकां हो आर्ग्युमेंट पडटा? 2027 हय, गोंयची जनता आणि गोंयकार हे पळय जे करप्ट पॉलिटिशियन जे आसा जाणी म्हाका दिसता आज गोंयची परिस्थिती पळय, अरे आज टुडे गोवा इज नॉट सेफ. तूं आज तुज्या घरान रावता जाल्यार रातचो येता आनी कोण तरी मशीन घेवन घर मोडटा आनी पुलीस न्हिदता. सो दीस इज द कायंड ऑफ टेरर गुंडाइजम विच इज कम इन गोवा. आज तूं सांजचो घरा वता आसतना यू आर नॉट शुअर वेदर यू रीच सेफली. वाटेर वता वता तुजेर फातर पडून तूं मरत काय हाजी सुद्दां आज गॅरंटी ना. वता वता रस्तो कोसळून तूं न्हंयेन वचत हाजी आज गॅरंटी ना. सो बीजेपीन गेल्ली 10 वर्सां म्हाका दिसता गोंयचो कल्चर, गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंयचें डिस्ट्रक्शन केलां. सो पीपल ऑल्सो आर फेड अप. पीपल ऑल्सो आर लुकींग फॉर न्यू यंग फ्रेश फेसीस हू कॅन सेव द आयडेंटिटी ऑफ गोवा, हू कॅन सेव गोवा. आज तू जागे पळय मरे, तू जागे विकत आहे सरकार, नवे नवे कायदे हाडटा, आमची भाटां बेजां सगळे विकपा उठले. सो आय थिंक 2027 वील बी अ टर्निंग पॉयंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गोवा. आरजी आज अशें म्हणटात की सावथाक आरजीन जी मतां काडलीं ताजो तुमकां फायदो जालो, नॉर्थाक तांणी जी मतां काडलीं ताजो बीजेपीक फायदो जालो. सो अजून तुमी तांकां कोणाची बी टीम बी म्हणटात काय ती टीमच एक टीम अशें धरता तुमी? No, so I don't want to get into that because before election we have told. And see, I seriously don't understand what is their agenda, what they want to do. We all came together to fight this election against the BJP. A national party like Aam Aadmi also felt that yes, we all have to come together. A regional party like Goa Forward also thought that we have to come together. So we made all the efforts in approaching them. लास्टाक तांणी कितें सांगलें की ना म्हणटे लेट जालें, आमी खंय तांकां अप्रोच जावपाक लेट जालें. इज वॉट इज देयर स्टेटमेंट? वॉट लेट? म्हयनोभर आशिल्लो मरे इलेक्शनाक. इफ यू आर सो सिरियस, इफ यू आर सो सिरियस इन डिफिटींग द बीजेपी, देन यू शुड हॅव कम टुगेदर. नो, इक्वेशन इन नॉर्थ गोवा वूड हॅव बीन डिफरंट टुडे. तुमकां अशें दिसता आरजी इफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स वर अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स? No, I'm not saying that. What I'm saying तुम्ही म्हणटात is की उत्तरेकूय परिस्थिती बदलता आशिल्ली, गोंयभर बदलता आशिल्ली न्ही. जे तांणी आतां मतां खंय काडल्या पळय इन साऊथ गोवा ऑल्सो वूड हॅव बीन एडेड टू द इंडिया ब्लॉक. If your claim is that they pulled Congress votes in south, that would have no, they pulled BJP votes in south and Congress votes in north. No, see, कितें आहा ते मागीर कम्फर्ट लेवलाक दे टॉक एनीथिंग. ओके, ते तांच्या कम्फर्टाक. सो लेट्स म्हणटात की ते जर तुमचे बरोबर आशिल्ले तांणी काडल्या ती 18,000 मतांय तुमकां पडटा आशिल्ली म्हणटा ऍड जाता आशिल्ली न्ही. समज जर तर इफ सी वॉट टुडे द पॉयंट इज वॉट दॅट इफ टुडे आज जे बीजेपीन जो गेल्ली एक्चुअली इनफॅक्ट नॉट 10 वर्सां गोंयकार मरे आमचे पॉयंट व्यू विसरता आमी रोखडे. तूं जर 2000 ते 2024 पळयत, 24 वर्सान काँग्रेस वॉज देर ओनली फॉर 6.5 years. 17.5 वर्सां हे बीजेपीचे सरकार गोंयान आसा. हे 17.5 वर्सांनी हे गोंय काबार करपाक कोण कारणीभूत? हे बीजेपीचे सरकार. जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत परत परत सांगता की 60 वर्सां तुम्ही कितें केलें? अरे तुम्ही 17 वर्सान काबार करून उडयलें गोंय. आज ही गोंयची परिस्थिती जी जाल्या, आज आमकां उदक ना. आज सामान्य गोंयकारांक कसो त्रास करप, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाडोवन सामान्य गोंयकार त्रासान पडलेलो. जे आज JERCक पळय तांणी रिकमेंडेशन दिला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हायक. अरे तुम्ही जे क्रोनी लोक जाणी 1430 करोड रुपया जे भरू ना ते रिकवर करा मरे. तुम्ही नॉर्मल साधारण सामान्य मनशाक कित्याक बर्डन करता?
So all these factors is going to club together. इंडिया अलायन्साक जॉईन जावचे असो अजून तुम्ही आरजी कुलू मारतात का तुम्ही सोडले? That is up to them. उलू मारपाक तुम्ही बंद केला काय They चला? have to decide first that where are they? Whether they are in ruling, whether they are in opposition, or they are a neutral umpire. तुमची दारा उघडी असतात काय बंद झाली? For what? Our fight is fight against this corrupt BJP. Our fight is against BJP who is trying to destroy the constitution of this country. So they have to make their stand clear that where are they? ताजे Their उपरांत मुखाल्ले. fight is against BJP. Then they have to be with us, no? ताजे तांणी एकदा डिसाइड करनी म्हणटा तुम्ही पहिली. Thank मागीर पोया. God mentally पहिली what they want to do. हो मी आणि गोंयकार म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनान people have realized No, that who are प्रत्येकाक मेसेज दिला गोंयकारांनी ह्या ह्या इलेक्शनात. वोटरांनी सारको बीजेपीकय दिला, तुमकाय दिला, तांकाय दिला, सगळ्याक दिला. Yes. फक्त तो राईट मेसेज तुम्ही घेवचो. करेक्ट. इतलेच हांव मागता. आणि अमित बाब तामता आयले इतले मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक यू.